तुम्ही फकत पेपर वर्क करून दिया अशें गावलें मरे तेणें सगळ्यांक सारकें एक्सप्लेन केलें तुमकां ही प्रॉपर्टी तुमकांच दिवपाची पूण दित म्हणल्यार कितलीं वर्सां जालीं आतां तेदूच तुमी म्हणटाले कितलीं वर्सां जालीं मागीर गव्हर्मेंटान हांव कशें येयलें हे सगळे प्रश्न भायर उडोवपाचे प्रश्न इजी आहा हो तुमच्यांनी तुमी कोण घेवं आता फक्त तुमकां कितें हेल्प जाय म्हाज्या सायडीच्यान म्हाका आपय हांव येता आदवोगाद काडून जाय आदवोगाद काडून दिता तुमकां समजलो क्लियर मरे पण आतां ताका दवरना हांव कुमेरी बी अप्लाय करपाच्यो FRCचेर FRC 35 आसा पळय सर्वे नंबर 335 आसा आनी 38 आसा त्यांचे क्लेम एप्लिकेशन येवपा जाय सो ते क्लेम एप्लिकेशनावर हे तुम्ही डॉक्युमेंट लायला पळय त्या डॉक्युमेंटाची 1-2 लेटराची कॉपी प्रत्येकाक लायात आनी तातूंत तुमकां तुमचें आधार कार्ड लावपा जाय रेशन कार्ड लावपा ते लायात ऑलरेडी तुम्ही केल्ले आसा पयलीं सायटीर येवन आमी तुमी दाखयल्ले जे कुमेरी प्लॉट्स आसा ते आमच्या फॉरेस्टाची बाउंड्री तुम्ही पयलीं दाखयली त्या फॉरेस्टच्या बाउंड्री भितर तुम्ही तुमचो प्लॉट दाखयलो सो त्या प्लॉटा बद्दल म्हणजे जे तुम्ही कुमेरी कल्टिवेशन केल्लें आसा पयलीं आनी ताजे बद्दल फुडें प्रोसेस कसो करपाचो त्या बद्दल आमी तुमकां एक्सप्लेन केलें तुमकां केन्ना कळून येयला ते पावंडी हे घातले म्हणून स्टोन तुमकां स्टोन एक्चुअली आमचे FSO आसा फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर तांच्यांनी लेटर धाडिल्लें वर्कींग प्लॅन डिविजन आमचें जे डिविजन आसा वर्कींग प्लॅन ताका लेटर धाडिल्लें आनी त्या प्रमाणे तांच्यांनी फुडलो प्रोसिजर हो सगळो प्रोसिजर आसा पळय इंडियन फॉरेस्ट एक्टा अंडर चालू उरता सो तांच्यानी तांकां लेटर धाडून की ही बाउंड्री आमची ती डिमार्केट करपाक तांकां डायरेक्शन इश्यू केलें आनी त्या प्रमाणे तांच्यांनी डिमार्केट केलें आनी तितून भितर कुमेरी येता आनी FRC येता तितून तांकां सोल्युशन कितें आसा ते FRC आनी कुमेरी आसा पळय ते तुमी फॉरेस्ट एरियेन करता किंवा गव्हर्मेंट लँडन करता गव्हर्मेंट लँड खंयची इंडियन फॉरेस्ट एक्टा अंडर सेक्शन 4 करून ती प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट करून पळय रिजर्व फॉरेस्ट करपा जाता सो हे गव्हर्मेंटाचे किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जी प्रॉपर्टी आसा ती पयली डिमार्केट करपाक जाय त्या नंतर तुमचे प्लॉट भितर डिमार्केट करपाक जाय की ह्या प्रॉपर्टीन हो प्लॉट आसा तो प्लॉट तसो प्लॉट असल्या नंतर मागीर FRC अंडर आमकां तुका दिवपाक मेळटलो ग्रँट करपाक मेळटलो आनी ते स्टाफ हिंगा येवन सायटीर येवन चॅक केले कित्याक ज्या प्रमाणे आमकां सांगलें की बाबा ते प्रॉपर्टी सारकी रस्त्यार पावल्या म्हण तेंची सो लोक मातसो भिल्लो फाल्यां बाबा फॉरेस्ट बाय फोर्स घेयत काय म्हण पण तेणें आतां ते एक्सप्लेन केलें त्या प्रमाणे ही प्रॉपर्टी गांवच्याच लोकांची हें पयलें क्लियर जावन दी फकत प्रोसेस करून ती जागे आपल्या नांवार करपाची प्रोसेस करता जाल्यार FRCची कमिटीन बसोन थारावंक जाय ती आमची आतां गांवची कमिटी आसता त्या कमिटीन पयलो बेजीक बाबा प्रिपेरेशन डॉक्युमेंट प्रिपेरेशन सपोज इंडिविज्युअल तुजी प्रॉपर्टी आहा तूं हिंगा एक बाबा 1,000 स्क्वेअर मिटर घेवन आसा धर तूं तुजें कितें तुकडे पेपर डॉक्युमेंट हो बाबा केन्ना तुमी रोयता कितली जनरेशन तुजी रोयता तें सगळें बरोवन घेवन इंडिविज्युअल एकेकल्याची केस करूंक जाय